नमस्कार, हांव निलेश नायक, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट सावर्डें आनी म्हजे बरोबर आसा ते भानुदास, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी. ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार आमच्या पार्टीचे प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हाजो कुशावती डिस्ट्रिक्टाक 22 तारखेच्यान दौरो चालू जाता आनी तातूंत भितर फर्स्ट जो आसा तो सावर्डे मतदारसंघाक ताजो दौरो आसा आनी त्या दिसा ताजे सद्याक दौरो घेवपाचें कारण म्हणल्यार नोव्हेंबराक आमची यात्रा आसा. ताजी लोकांचें घेवपा लागून आतां 22 तारखेच्यान आमी यात्रा दौरो चालू करता. तो आमचो पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हो मोलयेच्यान स्टार्ट करतलो. थंय मोलयेच्यान मागीर आमी कुळी वतले, कुळी चर्ची वतले, देवळां वतले. थंय तुमी कोण तुमचें कितें आसा तांचे कडेन उलोवपाचें तें तुमी येवन तांकां थंय मेळूंक शकता. तो 11:30 ते 3 म्हणल्यार थंय आसतलो आनी तुमचें कितें आसा तांचे कडेन उलोवपाचें डिफिकल्टीज कितें आसा, ज्यो कितें विधानसभेक हें आसा अधिवेशनां मांडपाचें आसा तें तुमी येवन थंय तांकां तुमच्यो डिफिकल्टी सांगपाक शकता. आनी आमच्यो डिफिकल्टीज आसा त्यो सद्याक कोण कानार मनार घेना आनी ह्यो डिफिकल्टीज जर कोण बरे भशेन जर तांचे पर्यंत पावयतलो जाल्यार आमकां विजय सरदेसाय एकूच आवाज आसा आनी तुमी येवन तांकां थंय मेळचें. हाजे पयलीं आमी तांचे कडेन आमचे 4-5 इश्यू घेवन गेल्ले, ते ताणें विधानसभेक ताणें बरे भशेन आमचे मांडिल्ले आसा म्हणून आमकां तांचेर भरपूर विश्वास आसा. तशेंच हाजे पयलीं आमगे निराबागाक बंदाराचो इश्यू जाल्लो आनी आमकां विजय सरदेसायन बरो सपोर्ट करून ताजे बरोबर पावसकार आमचे बरोबर रावून तो आमी इश्यू थंय सगळो सॉल्व केलो. सद्याक गोंय भरची कितें डिफिकल्टी आसात की आमच्यो विजय सरदेसाय कडेन येतात आनी तो त्यो बरे भशेन व्हरून आमच्या विधानसभेक मांडटा. पूण 22 तारखेक आमकां एक बरो चान्स आसा की तुमकां कितेंय जर तुमच्यो डिफिकल्टी आसा त्यो तांचे कडेन ते मांडच्यो आनी तो त्यो तुमच्यो डिफिकल्टीज बरे भशेन व्हरून हांगा विधानसभेक जे आसा अधिवेशना कडेन मांडटलो आनी कितें आसा जाल्यार तुमी येवन तांकां येवन ते आसा मेळचें. देव बरें करूं.